सोमाराक गोयच्या सायबाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। 9 दिसाच्या नव्यानाक तशेंच ह्या फेस्ता खातीर गोयच्या तशेंच कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्या भाविकांनी मोठ्या संख्येन हाजेरी लायली। हजारांनी भाविकांच्या उपस्थितीत प्रार्थना जाली। अशा तरेन हे पोरण्या गोयचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले गेले। सोमाराक गोयच्या सायबाचे हे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले आनी 9 दिसांच्या ह्या नव्यानाक तशेंच ह्या फेस्ता खातीर गोयच्या तशेंच कर्नाटकांच्यान आनी महाराष्ट्रांतल्यान भाविकांनी मोठ्या संख्येन आपली उपस्थिती लायली। ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक म्हटल्यार 4 डिसेंबराक सोमारा गोयच्या सायबाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले आनी फेस्ताच्या निमतान गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हाणें समेस्त गोंयकारांक फेस्ताची परबी भेटयली। तशेंच वेगवेगळ्या राज्यांतले म्हटल्यार महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटकांतल्यान लेगीत व्हडा भक्ती भावनेन हांगासर लोक फेस्ताच्या निमतान आयिल्ले। गोयच्या कोनशांतल्यान लोकांनी येवन पोरण्या गोंया सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक आपली उपस्थिती लायली। तशेंच कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यान लेगीत भावीक ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक आयिल्ले। सोमारा मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एक तणावाची स्थिती निर्माण जाली। मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवेश शुल्क गेटीचेर टोल कलेक्टर आनी एका टॅक्सी ड्रायव्हरा मदीं वाद निर्माण जालो। टॅक्सी ड्रायव्हरान पार्किंग शुल्क दिवपाक मनाय केल्ल्यान टोल कलेक्टरान टॅक्सी ड्रायव्हराक बरोच बडयलो आनी थंयच्यान पळ काडली। हेर टॅक्सीकारांनी टोल कलेक्टराचेर कागाळ नोंद केली जाल्यार हो टोल बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो दावो करून बंद उडोवपाची मागणी सावयो पुतिनो हाणें केली। दर्यादेग वाठारांनी पर्यटन हंगामाक बरोच नेट आयला। राती कडेन मोठ्या प्रमाणात पर्यटक दर्यादेग वाठारांत येवपाक लागल्या। पूण कांय हॉटेलां कडल्यान फोग लावपाचो हो प्रकार पर्यटकांक खातीर धोकादायक थारपाक लागला। ह्या प्रकाराचेर कांय थळाव्यांनी हुस्को लेगीत उक्तायल्या। सध्या हो गोंयांत पर्यटनाचो हंगाम आशिल्ल्या कारणान जायते पर्यटक आतां गोंयांत येवपाक लागल्या। दर्यादेगांनी पर्यटकांची गर्दी दिसपाक लागल्या। पूण हे राती कडेन अशे दर्यादेगांनी लावपी फोगांक लागून कांय पर्यटकांक लेगीत हाचो धोको उप्रासला अशी तक्रार थळाव्यांनी नोंद केला। भाजपाचे उत्तर गोंयचे उमेदवारी खातीर श्रीपाद भाऊक आतां पक्षा अंतर्गत आव्हानाक तोंड दिवचें पडटलें अशें चित्र निर्माण जालां। दिलीप परुळेकरा फाटोफाट आतां दयानंद सोपटेन उत्तर गोंयच्या उमेदवारी खातीर इत्सूक आशिल्ल्याचें उलोवन दाखयलां। सोपटे म्हणटा श्रीपाद भाऊक आतां विसव घेवपाची गरज आसा। ताका लागून आतां एक नवें आव्हान श्रीपाद भाऊंच्या मुखार आयलां। दिलीप परुळेकरा फाटोफाट आतां दयानंद सोपटेन उत्तर गोंयच्या उमेदवारी खातीर आपली इच्छा व्यक्त केल्ल्याचें ताणें उलोवन दाखयलां।
पोरसकडे कडल्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 जंक्शना कडल्या सर्कल थंय घालचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. हांगाचो जो जंक्शन आसा तो धोकादायक परिस्थितीत आसा. हांगासर खुबशे एक्सिडंट जायत आसा. ताका लागून पोरसकडे कडल्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 हांगाच्या जंक्शनाचेर सर्कल घालचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. हे जर सर्कल थंय घालिना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी लेगीत थळाव्यांनी दिली. पोरसकरा कडल्यान राष्ट्रीय महामार्गाचें थंय काम चालू आसा आनी ह्या रस्त्यार अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. ह्या रस्त्यार काम चालू आसतना एक लेगीत येरादारी पुलीस थंय नासता असो थळाव्यांचो प्रश्न आसा. ताका लागून बेगीच्या बेगीन हांगासर एक सर्कल बांदचे अशी थळाव्यांनी मागणी केला. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड भाजपाक विधानसभा वेंचणुकेक मेळिल्ल्या जैताक लागून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें खोस उक्तायली. लोकांक भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराचेर पुराय विश्वास आसा. लोकांनी इंडिया आघाडीक तांची सुवात दाखोवन दिल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ह्या 3 राज्यांनी भाजपाक विधानसभा वेंचणुकेक जैत मेळ्ळ्या. ताका लागून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें खोस उक्तायली. त्याच बरोबर इंडिया आघाडीक लोकांनी तांची जागा आनी तांची सुवात दाखोवन दिला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवप केलें. गोंयांत अपघाताची मालिका सुरू आसतनाच दिवचल शारांत 3 वाहनां मदीं जाल्ल्या अपघातांत एक भुरगो जखमी जालो. ह्या अपघातांत 3 वाहनांची बरीच मोडतोड जाली. 5 वाड्याच्या माथ्यार चडटेर हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. सध्या दिसान दीस गोंयांत वेगवेगळ्या ठिकाणी एक्सिडंट जायत आसा. गोंयांत अपघातांची ही मालिका सुरूच आसा. दिवचल शारांतलो हो एक्सिडंट 3 वाहनां मदीं भिरांकूळ अपघात जालो आनी एकलो भुरगो गंभीर जखमी जालो. ह्या अपघातांत 3 वाहनांची बरीच मोडतोड लेगीत जालेली आसा. वाहनांचें बरेंच लुकसाण जालां. 5 वाड्याच्या माथ्यावयल्या चडटेचेर हो एक्सिडंट जालो. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या हस्तुकी जातले म्हणून कळटा. काम 100% पुराय जाला अशें कळीत केला. हेर बारीक सारीक काम रोखडेच जातले आनी देशांतलो एक सोबीत सुंदर पूल म्हणून जुवारी पुलाची नामना आसा. पुलाच्या उरिल्ल्या दुसऱ्या लेनीचें काम पुराय जालां. पुलाच्या दुसऱ्या लेनीची लोड टेस्ट सोमारा सांजे मेरेन पुराय जातली. ते उपरांत कांय बारीक सारीक कामां उरल्यात ती लेगीत पुराय करतले अशें दिलीप बिल्डकॉनाचे उपाध्यक्ष अतुल जोशी हाणें सांगलें. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातल्या जैताक लागून भाजपाच्या गटात सध्या प्रचंड उत्साहाचे वातावरण निर्माण जालां. ह्या उपरांत आता भाजप लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त जाल्लो आसा. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक लेगीत सुरवात जाली. दरम्यान भाजपाचे वरिष्ठ नेते आणि खासदार निशिकांत दुबे हाणें असो मोठो दावो केलेलो आसा की
पोरण्या गोंया गोंयच्या सायबाचें फेस्त सोमारा व्हडा उमेदीन मनयले. पाद्रे विगार सेबिस्त्यांव मास्केरेन्सान मिसाज सांत फ्रांसीस झेवियराची व्हडीकाय सांगली. सांत झेवियर गोंयांत सगळ्या लोकांक बरोबर हाडपाक सोदतालो आनी ताचें हें कार्य आमचें दायज, फादर मास्केरेन्सान हाणें सांगलें. भारतीय नौदळाच्या रँकाचें नामकरण आता भारतीय परंपरे प्रमाण जातले अशी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केली. नौदळ दिसाच्या निमतान कोकणात आयोजित कार्यावळीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उलयताले. दुसरे वटेन सशस्त्र बळान चलयांचो आंकडो वाडोवपाचेरूय भर दितले अशें तांचें म्हणणें आसा. आयचो भारत आपले खातीर व्हडली लक्ष थारयता आनी ती पुराय करपा खातीर नेटान यत्न करता अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन ह्या वेळार सांगलें. व्हडल्या सायबाच्या फेस्ताच दिसा बाणावलेच्या नुस्तेकारांक एक खोशयेची खबर मेळ्ळ्या. बाणावले दर्यादेगेर नुस्तेमार खात्याची 5,000 स्क्वेअर मिटर सुवात नुस्तेकारांक तांचो वेवसाय करपाक दिवपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां अशें बाणावलेचो सेलिब्रिटी नुस्तेकार पेले फर्नांडीसान सांगलां. लोकांक जर सनबर्न 31 डिसेंबराक जावपाचो ना पूण ताचें आयोजन जातलें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. जर लोकांक सनबर्न नाका 31 तारखेक जाल्यार तो जावचो ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें. मजगतीं सनबर्न आयोजना वयल्यान गोवा फोर्टाचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर फार पेटयल्यात. लोकांक नाका जाल्यार सनबर्न 31 डिसेंबराक जावचो ना पूण ताचें आयोजन जातलें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ही घोशणा केली. ताचेर गोवा फोर्टाचो विजय सरदेसायान हरकत घेतली. ताणें सरकाराचेर फार पेटयले. लोकांक जर नाका 31 तारखेक जाल्यार तो जावचो न्हय. अंजुना वागातोर ह्या वाठारांत जो सनबर्न हरशी 30 तारीख मेरेन जाता तो 31 तारीख मेरेन जावपाचो आशिल्लो पूण लोकांनी हरकत घेतिल्ल्यान 31 डिसेंबराक सनबर्न जावचो न्हय. अंजुना वागातोर हांगासर तेजेर मुखेलमंत्री उलयतालो. गोंयाक लेगीत नशा मुक्त करपाची गरज आसा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. गोंयच्या दर्यादेग वाठारा सयत तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत वेगवेगळ्या वेवसायांनी तरणाट्यांनी त्या जाळ्यांत ओडिल्ले आसा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. ताका लागून गोवा हो नशा मुक्त करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले.
दाबोळे माटवेच्या बायां बरोबर थंयच्यो झरी आनी व्हाळ लेगीत पेट्रोलाच्या घटकान दूशीत जाल्ल्याचे नजरेक आयले. उदकाच्यो मुळाव्यो स्त्रोत प्रदूशण जाल्ल्यात लोक थंय भियेल्यात जाल्यार उदकांत पेट्रोल कशें मिक्स जाता ताची जाप पेट्रोलियम कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे लेगीत ना. दाबोळे माटवेच्योच बांय अचानक निळ्यो पडल्यो उपरांत उदकाक पेट्रोलाचो वास येवपाक लागलो. इतलें म्हणटा म्हणटा भियेल्ल्या नागरिकांनी जेन्ना ह्या उदकांत पेट्रोल आसूंये काय असो जेन्ना प्रश्न लोकांच्या मनांत दुबाव आयलो तेन्ना थळाव्या लोकांनी ह्या उदकाक उजो लावन पळयलो आनी उदकाक खरोच उजो पेटपाक लागलो. काँग्रेसीन फुडाकार घेवन इंडिया आघाडी तयार केल्ली, मात ह्या 5 राज्यांच्या वेंचणुकेत ती आघाडी गेली खंय काय म्हणून विजय सरदेसायाचो प्रश्न आसा. विरोधकांची एकजूट गरजेची आसली जाल्यार ती कित्याक केली ना? काँग्रेसीन हाचेर आत्मपरीक्षण करपाची गरज आसा अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा. जर काँग्रेसीन फुडाकार घेवन खरेंच इंडिया आघाडी तयार केल्ली जाल्यार 5 राज्याच्या वेंचणुकेत ती खंय गेली ती दिश्टी कित्याक पडूंक ना असो विजय सरदेसायान प्रश्न केलो. विरोधकांची एकजूट गरजेची आसली ती दिसोंक लेगीत ना, ती तांच्यांनी कित्याक केली ना? काँग्रेसीन हाचेर आत्मपरीक्षण करपाची गरज आसा अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातल्या जैताक लागून भाजपाच्या गटात सध्या प्रचंड उत्साहाचे वातावरण निर्माण झालेले आसा. ह्या उपरांत आता भाजप लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारीत व्यस्त जाल्लो आसा. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक लेगीत सुरवात जालेली आसा. निशिकांत दुबेन म्हटलें की 2024च्या लोकसभा निवडणुकेत भाजपाक 400हून मायज जागो मेळटल्यो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत आयल्या उपरांत भाजपाच्या खासदारांनी त्यांच्या समर्थनात घोषणाबाजी लेगीत दिवपाक सुरवात केली. चार राज्यांचे निवडणूक निकाल जाहीर जाल्या उपरांत 3 राज्यांत भाजपाक दणदणीत जैत मेळ्ळें. हाचो परिणाम सोमारा शेअर बाजारात व्हडा प्रमाणात दिसून आयलो. दरम्यान सगळ्यांत व्हडली मोठी वाड जी आसा ती अब्जाधीश गौतम अदानी हांच्या कंपन्याच्या शेअर्स मदीं दिसून आयली. कंपनीचे शेअर्स 15% वाडला. अदानी समूह कंपनी शेअर्साच्या बऱ्या कामगिरीक लागून फाटल्या सप्तकात गौतम अदानी हांच्या संपत्तीत 46,663 कोटी रुपयांची वाढ झालेली आसा. ज्या 3 राज्यांनी भारताक जैत मेळ्ळें, दणदणीत जैत मेळ्ळो, हाचो परिणाम सोमारा शेअर बाजारात दिसून आयलो. अब्जाधीश गौतम अदानी हांच्या कंपन्याच्या शेअर्स मदीं हाचो खुबसो व्हडलो प्रभाव दिसून आयलो. कंपनीचे शेअर्स जे आसा ते 15% वाडले. चार राज्यांचे निकाल जाहीर जाल्या उपरांत आता ह्या राज्यांच्या मुख्यमंत्रीपदी कोण विराजमान जातलो हाची चर्चा सुरू आसा. मध्य प्रदेशातले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हांच्यांनी आपली बाजू अदीक घटमूट केल्या, मात भाजपाचे नेते तांच्या पर्यायाचेर विचार करपाक शकतात. फाटल्या 18 वर्सां सावन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री आसून सरकाराच्या विरोधात ताणें लोकां मदीं केन्ना जनमत जावपाक दिलें ना. हाचे शिवाय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल हांच्या नांवाचोय विचार जावपाक शकता. मात सातत्यान भाजपाक जैत मेळून दिवपी आनी ओबीसींतल्यान आयिल्ल्या शिवराज सिंह चौहान हांकां सायडीक काडप भाजपाक कठीण जावपाक शकता.
राजस्थानात भाजपान भोवमत मेळयत सत्ता काबीज केली उपरांत आयतारा हातान आयिल्ल्या निकाला उपरांत राजस्थानच्या 199 विधानसभा जाग्यांमदल्या 115 जाग्यांचेर भाजपान जैत मेळयले, तर काँग्रेसीन 69, भारत आदिवासी पार्टीन 3, BSPन 2, राष्ट्रीय लोकदल 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 आणि अपक्ष 8 जाग्यांचेर निवडून आयल्यात. निकाल हातात येवन 24 वरां जावचे पयलींच नवीन आमदार एक्शन मोडान आयले. भाजपाच्या एका आमदारान अधिकाऱ्यांक फोन करून राती मेरेन नॉन व्हेजाचे सगळे स्टॉल हटोवपाचो तांच्यांनी आदेश दिलो. छत्तीसगड विधानसभेत भारतीय जनता पक्षान 5 वर्सांच्या खंडा उपरांत परतून सत्ता प्राप्त केली. वेंचणुकेक तोंड दितना पक्षान कोणाचोच असो चेहरो मुखार दवरूंक नाशिल्लो, मात पक्षाक सत्ता मेळोवन दिवपाक अनेकांचें योगदान आसा. हातूंत छत्तीसगड प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष अरुण साव हांचें योगदान खूब मोलाचें आशिल्लें. साव हे फाटले लोकसभा वेंचणुकेत ते बिलासपूर मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विद्यार्थी आघाडी आशिल्ल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे कार्यकर्ते म्हणून साव हांणी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवात केली. साव हांणी ह्या पयलीं भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, प्रदेश सहमंत्री आणि राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचे ते सदस्य म्हणून काम करताले. नौदळ दिसा निमतान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुके सिंधुदुर्ग हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण जाले. तारकर्ली हांगासर ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन हाणें म्हटले की खंयच्याय देशा खातीर समुद्री सामर्थ्य कितलें म्हत्वाचें आसा हे छत्रपती शिवाजी महाराज ओळखून आशिल्ले आनी ताका लागून तांणी ते एक शक्तिशाली तांच्यांनी नौसेना तयार केली. तांचे सगळे मावळे जे असले ते सगळ्यां खातीर प्रेरणादायी आसात अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटलें. तीन राज्यांच्या वेंचणुकेच्या जैतांत म्हटल्यार मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड भाजपाक विधानसभा वेंचणुकेक मेळिल्ल्या जैताक लागून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आपली खोस उक्तायली. लोकांक भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराचेर पुराय विश्वास आसा. लोकांनी इंडिया आघाडीक तांची जागा दाखोवन दिलेली आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. सोमारा 4 डिसेंबराक गोंयच्या सायबाचें फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. फेस्ताच्या निमतान गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हाणें समेस्त गोंयकारांक फेस्ताची परबी भेटयली.